मातेवा पोरमाणें शुभ वर्तमान अवेस्वर 17 वळी 1 ते 20 आणि 7. जेजूचें रुपांतर. 6 दिसा उपरांत पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जोआवाक जेजून एका उंच दोंगरार कुशीन व्हेलें आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताची मुखामोळ सुर्यापुरी लोकलोकीत जालें आनी ताचीं ओस्त्रां उजवाडापुरी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइजेस आनी एलिजा ताचे कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोरजोळीत कुपान सावळी घाली आनी ओचीत कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें धादोसपण. ताचें तुमी आयकात. हें आयकून शीस ओमते पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणलें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळय जाल्यार तांकां जेजू बगर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरावेले देंवता आसतना जेजून अशें फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन अशें विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? ताणें अशी जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना जुआंव बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. देंवचार बसलेल्या भुरग्याक जेजू बरो करता. आनी जेजू लोक आसलो थंय पावतोच एक दादलो ताचे सोरशीं आयलो आनी ताचे मुखार दिंबयेर पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकूळट कर. ताका मोडणें मारता आनी तो चड कोश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सोरशीं व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाळून म्हळें, भावार्थ नासलोली आनी खोटी पिणका तुमी. कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोदचीं? ताका हांगा म्हजेशीं हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतूच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो त्याच घडयेर थावन बरो जालो. तेन्ना जेजू सरशें खुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. आपल्या मोरणा आनी
पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें दुसरें भाकीत. ते गालिल्यांत एकटवलेले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशांच्या हातांत पराधीन जातलो. ते ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. हें आयकून तांकां मोठी खोंत जाली. जेजू देव मंदिराची पोट्टी फारीक करता. ते कापेर्नवांत पावतच देव मंदिराची पोट्टी वसूल करतल्यांनी पेद्रू सरशीं येवन विचारलें, तुमचो गुरू अर्द्या स्तातेराची वर्गणी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो. पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणाकडचो दंड ओ पोट्टी घेतात? आपल्या नागरिकांकडचो ओ पोरक्यांकडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यांकडचो. म्हणटच नागरिकां सुटलीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गोरी घाल. आनी पयलीं चडटा ती मासली धर, तिचें तोंड उगड आनी तांतूं तुका एक स्तातेर मेळटलो. तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी.